12 ऑगस्टाक सकाळ फुडें मुंगूल हांगा एक गाडयेचेर हल्लो जालो, 3 युवकांचेर हल्लो जालो, तातूंत भितर गन फायरय जाल्ले आनीक ह्या प्रकरणाक भितर आतां पर्यंत फातोड्डा पुलिसांनी 25 जाणांक अटक केल्ली। 25वो जो आसा तो राजेश हेल्मा म्हूण ताका फातोड्डा पुलिसांनी काल अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे फाटलो 1 म्हयनो हो राजेश हेल्मा आशिल्लो तो पुलिसांक हाताक सांपडनाशिल्लो, पूण पुलिसांनी ताजे जे नेटवर्कींग आशिल्लें तें नेटवर्क जे इलिगल धंद्याचे नेटवर्क आसा ते ताजेर घालो, ताजेर थंय तांकां म्हणजे ताका धरपाक चालू केलें आनी ताजे नंतर राजेश हेल्मा जो आसा तो पुलिसांक एकदांचो मेळ्ळो, जो आपलो धंद्याचेर आड येता। हाका लागून राजेश हेल्मा जो आयिल्लो गोंयाक तो पुलिसांच्या तावडीक सांपडलो आनी काल ताका फातोड्डा पुलिसांनी अटक केली। ह्या हातूंत भितर सद्याक राजेश हेल्मा जो आशिल्लो तो आंध्रा आपल्या मूळ गांवाक वचून राविल्लो। 1 आठवडो पयलीं पुलिसांनी ताजो भाव ताजो इन्वॉल्वमेंट ह्या गँग वॉराक आशिल्लो तो म्हणजे प्रकाश हेल्मा हाका अटक केल्ली आनी आतां राजेश हेल्माक तांणी काल अटक केल्ली आसा। राजेश हेल्मान एंटिसिपेटरी बेलीकय एप्लाय केल्ली, पूण ताणें आज जी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती आपली विड्रॉ केली। इतली मजगतीक आनी एक जो प्रायम एक्यूज आसा तो म्हणजे अमोघ नायक ह्या हातूंत जो सद्याक फरार आसा, ताणें एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ले आनी सेशन कोर्टान आज ताजी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती डिसमीस केल्ली आसा आनी आतां फातोड्डा पुलीस ताका परत सर्च ताजो चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मोलकार।